गोंयांत हालीं बेकायदेशीर करण्यो चड प्रमाणांत घडटना पळोवपाक मेळटात। दिवचले चौगांक धरल्या उपरांत आतां ओर्ली वाठारांत बेकायदेशीर स्क्रॅप यार्डां चलोवपी 2 बांगलादेशी मनशांक धरल्यात। दोगांयकूय कोलवा पुलिसाच्या सुवाधीन केल्यात। मंगळारा मडगांवचो पुलीस निरीक्षक हिरू कवळेकारान ह्या घडणुकेचेर आनीक उजवाड घातलो। तुम्ही सगळे कडेन पळयतात की घुसखोरी जी आसा ही चालू आसा। ही घुसखोरी जी आसा ही जी बाउंड्री आसा ह्या बाउंड्रीचेर जाताली, पूण आतां ही बाउंड्री क्रॉस करून इंडियेची बाउंड्री क्रॉस करून आतां सद्या गोंया पावले कडेन आसात। आतां तुम्ही पळयतात बांगलादेशी जे आसात हे बांगलादेशी गोंया पावले कडेन आसात आनी हे वायट मार्गान पावले कडेन आसात आनी खंय तरी ह्या बांगलादेशीक खंय तरी थांबोवपाची गरज आसा। आनी ह्याच उद्देशान जी साऊथ गोवाची जी SP क्रायम जी आसा हेणी पयर एक रेड मारून 2 जाण जे बांगलादेशी रावताले करमणे हांगा हांकां अरेस्ट केले। ही जी क्रायम आसा ही जी क्रायम बांगलादेशान केले कडेन आसा ही आज SP ब्रांच जी आसा साऊथ गोवा जी मडगांव आसा हेजो जो PI आसा ह्या PIन हांगा ही रेड घातले कडेन आसात। PI बरोबर तेंचो जो स्टाफ आसा हेय स्टाफ खंय तरी हांकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें की कार्मोणा स्क्रॅप यार्ड जें आसा कार्मोणा हांगा ह्या स्क्रॅप यार्डांत 2 जाण बांगलादेशी काम करता म्हणून जेन्ना त्या स्क्रॅप यार्डाचेर गेले आनी थंय तेणी इन्क्वायरी केली, तेंचे कडेन डॉक्युमेंट मागले। त्या टायमार हे डॉक्युमेंट प्रोड्यूस करपाक शकना, तांकां एक बारीकसो डॉक्युमेंट मेळ्ळो आनी तो डॉक्युमेंट बांगलादेशाचे आसलो आनी हेजे वयल्यानच ते सगळे इन्फॉर्मेशन काडून तेणी तांकां अरेस्ट केले आनी आज तांकां काडून कोलवा पुलिसां दिले कडेन आसात। आमी ह्या बद्दल कोलवा पुलिसेक विचारलें तर कोलवा पुलिसेन सांगलें की आमी हांकां कोण जी FRO प्रोड्यूस करतले आनी FRO मागीर जी कायदेशीर कारवाई आसा ती करून मागीर ते तांकां आपले गांवां धाडटले म्हणून तेंची बांगलादेशाक धाडटले म्हणून। हांगा खंय तरी SP जी ब्रांच आसा ती खंय तरी बरी आसपाक जाय, ती कडक आसपाक जाय, कित्याक असले एक्टिविटीज ज्यो आसात ह्यो आतां हेजे मुखार आनी कितली जायत सांगो जायना आनी कितली जाले कडेन आसा ते सांगो जायना, म्हणून खंय तरी SP जी ब्रांच आसा ही बरी उरपाक जाय। हालीं तेंपा आमच्या बिचोले बांगलादेशी गावल्ले, भारता बी बांगलादेशी गावले आनी आमकां हें आसलें की ते दोनी जे बांगलादेशी गावल्ले ते ठिकाण अशें स्क्रॅप यार्ड। सो तेज्या प्रमाणे आमचे स्टाफ हांवें म्हाजें हें केलें कामाक लायले की तेंच्यांनी सगळे स्क्रॅप यार्ड विजीट करपाचें, कोण काम करता कोण ना तेजी आयडेंटिटी चॅक करपाची। हो प्रोसेस चालू आसतना काल आमकां ओर्ली एक ठिकाणी 2 बांगलादेशी हे एक शाहीन फजल करीम आनी दुसरो करीम फजल करीम हे 2 जाण भाव ते थंय रावताले आनी तांचे कडेन इंडियन अशी कांय आयडेंटिटी आमकां मेळ्ळी। तेन्ना तेजे फोन चॅक केले आमी तेन्ना तेजे आवयची जी आयडेंटिटी आशिल्ली ती आसलेली बांगलादेशाची आनी तेन्ना आमी चवकशी केली तेंचे कडेन तेंच्यांनी एडमीट केलें की ते बांगलादेशी आनी ते फाटल्या 3 ते 4 वर्सां थंयच रावता, थंयच स्क्रॅप यार्ड कलेक्ट करता आनी एकट्याची 2 भुरगीं आहा, एक 8 वर्साचो आनी एक 6 वर्साचो 2 चले आसा। सो ते हेज्या प्रमाणे आमी हो डिटेल रिपोर्ट तांकां दिलो कोलवा पुलीस स्टेशनाक आनी त्या गांवांकूय तांकां हँड ओवर केलो फॉर फर्दर एक्शन। गोवा 365 खातीर मडगांव साकून रमेश नायक राव।